म्हाका सांगा डॉक्टर की आमी आतां खूब फावटी पळयता की बर्थ डिफेक्ट्स आसता कोणाक पॅलेटान किंवा ओठांनी किंवा अशें हाच्या बाबतींत तुमचो रोल खंय येता? So plastic surgeons operate many birth defects. Most commonly done surgery by plastic surgeons is cleft lip and cleft palate. Cleft lip, cleft palate म्हणजे कितें की भुरगो जेन्ना जन्मजात ताका ओंठ ताचो तुटलेलो आसता, एकदा एका सायडीन किंवा दोन्ही सायडीनी आसता, और ताळ्याक ताचे कट आसता. सो ही सर्जरी जी आसा ती प्लास्टिक सर्जन करता. अलॉंग विथ दॅट वी ऑल्सो ऑपरेट हँड अनॉमलीज, म्हणजे भुरगो जातना ती सगळी बोटां जुळून येयल्ली आसता जाल्यार ती बोटां सेपरेट करून परती कामाक लावपाचें काम आमचें आसता. किंवा जर ताजे एक एक्स्ट्रा बोट आसा तें काडपाक जाय जाल्यार दॅट इज नॉट डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स. अच्छा. आणि तुमी आतां क्लेफ्ट लिप किंवा आतां क्लेफ्ट पॅलेट सांगलें न्हय, म्हाका सांगा ही ऑपरेशनां ल्हान आसतना तेन्नाच करपाची काय समजा केन्ना तेन्ना लोकांक खबर नाशिल्लें सी नाव पर्सन मे बी अराउंड 30-40 years. कॅन वी डू दीस ऑपरेशन एट दीस पॉयंट ऑफ टायम? ऑपरेशन करूंक लेट मेळटा, पण आमी समजूंक जाय की क्लेफ्ट लिप एंड पॅलेट टायमार कितें करपाक जाय. आतां देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च डन इन दीस फील्ड, आणि क्लेफ्ट लिप ही सर्जरी आतां मोस्ट सेंटर्स डू एट 3 months ऑफ एज, 3 म्हयन्याचेर जाता. अच्छा. आणि क्लेफ्ट पॅलेट सर्जरी जाता 1 वर्साचेर. आमी हें समजूंक जाय आतां की क्लेफ्ट लिप आनी पॅलेटाचो टायमींग कितें जाता. मोर इम्पॉर्टंटली क्लेफ्ट पॅलेट आमच्या पॅलेटान, पॅलेट म्हणजे कितें, फाटल्यान जो ताळो आसता आमचो सॉफ्ट, ताका म्हणटा क्लेफ्ट पॅलेट. तो जेन्ना कट जाता तेन्ना तातूंत आसता आमचे मसल्स आसता जे तकलेच्या सकयल्यांतल्यान एकामेकाक अशे दोन्ही सायडींतल्यान एकामेकाक जॉयन जाल्ले आसता. ह्या मसल्सांचें काम कितें, आमकां उलयतना आमचे थोडे उच्चार सारके जावपा खातीर हांचो उपयोग जाता, गिळटाना उपयोग जाता हांचो. आतां जर हे मसल्स जेन्ना रेडी जाता काम करपा खातीर, दॅट इज एट 1 year ऑफ एज, बिकॉज जेन्ना भुरगो उलोवंक लागता त्या टायमार तेंचे मसल्स सारके ओरिएंटेशनान हाडून एकामेकाकडून अशें जोडपाक जाय. ह्या टायमार जर आमी हें ऑपरेशन केलें जाल्यार फुडें वचून भुरग्याक उलोवपाचे आनी गिळपाचे जावपाचे त्रास खूब प्रमाणान कमी जाता. लेट केले जाल्यार ताळो जुळटलो ताचो, पण ताजे जे उच्चार ताजे चुकीचे जाल्ले आसा आतां भितर चड फरक जावपाचो ना. अच्छा. सो यंगर द एज बेटर इज द ऑपरेटिव्ह रिजल्ट्स पोस्ट ऑपरेटिव्ह. आय वूड नॉट से यंगर, बट एट रायट टायम. रायट, 3 months and 1 year we can say. आणि कशें आसता, केन्ना केन्ना तांकां दे हॅव असोसिएटेड अदर एनॉमलीज, हार्ट डिफेक्ट आसता किंवा आनी कितें आसता. त्या टायमार मागीर वी हॅव टू गो एज पर द रायट टायमींग ऑफ सर्जरी, एज पर द पिडियाट्रिशियन एंड पिडियाट्रिक सर्जन ऑल्सो. अच्छा. सो जेन्ना तुमकां दिसता की ह्या भुरग्याक गरज आसा तेन्ना ते वेगळे वेळार केले जाल्यार ताचे रिजल्ट्स बरे आसतात. दॅट चायल्ड कॅन बी लायक अ एनी नॉर्मल चायल्ड, हाका खावपा पिवपा कडेन उलयतना समाजान स्कुलान वतना की दीस कॅन बी ऑलमोस्ट रेक्टिफायड टू परफेक्शन. बरोबर. सो म्हाका सांगा, समजा एखादें जशें म्हणलें की एज आतां उरली जाल्यार तरी पण बाय वॉट एज यू रिकमेंड एटलिस्ट करपा खातीर ऑपरेशन? सी, आतां वी ऑल्सो डू एडल्ट क्लेफ्ट लिप ऑल्सो, सो देर इज नो एंड टू व्हेन इट कॅन बी डन. जर ताका गरज दिसता की करचें जाणें जाल्यार वी कॅन डेफिनेटली गो हेड एंड डू एट एनी पॉयंट ऑफ टायम द चायल्ड वॉन्ट्स, द पेशंट वॉन्ट्स. बरोबर. आय हॅव डन अ क्लेफ्ट लिप सर्जरी फॉर एन अडल्ट ऑल्सो. आय सी. सो हें करूं येता, बट तुमकां जर बरे रिजल्ट जाय जाल्यार बेस्ट टायमींग इज एट 3 months फॉर लिप आणि 1 year फॉर क्लेफ्ट पॅलेट. Yes.